नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कोंकणी परमळ हे आमगे कार्यक्रमाक आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित आसा कारवारचे सदाशिवगडचे कीर्तनकार. कीर्तन आयकल्यार मन हगूर जाता, समाधान मेळता, आत्मबल वाडता म्हणटाची. देवाले गुणाचे वर्णन म्हळ्यार कीर्तना बद्दल आता आमी तांगेल्या जाणून घेवयात आनी सोयरेसाची रिंकल वेर्णेकर. नमस्कार, तुमकां स्वागत. नमस्कार. तर हांनी 100किंता चड कीर्तन प्रस्तुत केल्याचे. वय सान आसा जाल्यार सुमार व्हड आंकडो केला तुमी. सध्या तांगेली पदवी परीक्षेची तयारी करते आसाची. कीर्तन एक न्हय, तांणी अनेक कलागुणान निपूण आसाची. राजेश्वरी आणि राजेश वेर्णेकर कारवार हांगेल हांनी सुपुत्री. तांगेल बद्दल आनी इतले तांगेले आमी तांगेल कले बद्दल तांगेले हे कीर्तनाचे कसल विशेषता हे उठू आमी तांगेल्या उलोवन जाणून घेवया. तर तुमकां सानेक पण स्वागत. तर मागे पहिले प्रश्न म्हळ्यार तुमी वयाचे 3रे वर्साक कीर्तन सांगच्या सूर केले म्हणून. तर ते कशी सुरवात जाली ते ताज्या बद्दल थोड्या सांग. हां, तर फर्स्ट आमगेले एक्स MLA गंगाधर भट सर तिनी रामसिती देवळाक दर हनुमान जयंती टायमार तेंगेले वडिलां नांवाचेर प्रोग्राम करताले आनी थंयच्यान म्हागेल कीर्तनाची सुरवात जाली. तर अशी आसा तेजी फाटल्यान स्टोरी की म्हागेल आवय म्हागेल भावा खंयच्यान कीर्तन पाठ करून घेताली. म्हागेल गुरुजी सुदेश मराठे सर तिनी म्हागेल आवयक दिले 10 मिनटाचेच आशिल्लो तो व्हिडिओ. ते खंय अमेरिका की खंय तरी जाल्ले ते दिल्ले आनी हांव 3 वर्सांचें हांच्यान थंय नाचतालें, थंयच्यान हांगा नाचतालें. आनी तशें करते करते म्हागेल पाठ जालो आनी हांवें म्हागेल आवयक सांगलें. ते खेळटे खेळटे विचारलें तेन्ना अशें आसा तशेंच आसा म्हण सांगलें. आनी म्हागेल आवयन सराक सांगलें की ना तेगेलें कीर्तन पाठ जाल्लें आसा. तेन्ना म्हाका सरान सांगलें, तुवें जर कीर्तन करत रामसिती देवळाक त्या प्रोग्रामाक आपूण तुका 500 रुपया बक्षीस म्हण दितलो. त्या टायमार म्हाका ते 500 रुपया आनी ते कीर्तन तेजी म्हाका काय ना प्रायज मेळटले. कारण म्हागेल मना कितें आशिल्लें, प्रायज म्हळ्यार ते ओपन करचे, ते रॅपर उरता ते ल्हानपणांत खूब उमेद केन्ना एक प्रायज एट्रॅक्शन उरता. तर ते हितूचेर म्हाका मेळटलें न्ही म्हणून हांवें तें केलें. आनी ते एक्चुली कशें आशिल्लें की वारकरी संप्रदाय कशी उरता हांगा पंढरपुराक बी तशें देवळाच्यान त्या स्टेजा पर्यंत पालखी घेवन करचे. म्हागेल्या आवयन ती पालखी केल्ली स्वता आनी आमी खूब पोरां आशिल्लीं, ल्हान ल्हान पोरां. आनी अशी नाचत नाचत थंय स्टेजा पर्यंत वयचे आनी नंतर हांवें कीर्तन सांगचें. त्या कीर्तनाक तबल्या साथीदार म्हागेल भाव म्हाज्या पेक्षा व्हड आसा ऋतीक वेर्णेकर तो आशिल्लो. आनी हार्मोनियमाक साथीदार म्हागेल काकाल चली म्हागेल बापोल भयण माधुरी वेर्णेकर आशिल्ली. तर थंयच्यान ती सुरवात जाली. ती आवड लागली म्हाका. आनी त्या प्रोग्रामाक फक्त सरानच प्रायज दिलें ना, इतर लोकांक बी प्रायज दिले आनी ती म्हाका ती उमेद जाली आनी थंयच्यान तो प्रवास मागे स्टार्ट जालो. आनी म्हाका दिसता तुमी सांगिल्ल्या प्रकार तुमगे घरान बी सुमार कलाकार आसा म्हणून तशी आनी सानपणांतन तुमगे सूर जाली. हे कीर्तना बद्दल जालें. तुमी अनेक नाटकांत बी काम केलें अशें म्हणून आयकल्लें. तर ताची सुरवात कशी जाली आनी नाटक एक खंयची नाटक तुमी बरोवन डिरेक्ट केला म्हणलें तर ताजे बद्दल एक थोड सांगा. नाटकाची सुरवात म्हणल्यार म्हागेल्या आज्या खंयच्यान सांगचें. म्हळ्यार म्हागेले आवयल बापूय बी आनी म्हागेले बापायल बापूय बी दोनी लोक नाटक करतात. हय हय. म्हागेले आवयल बापूय श्रीकांत अणवेकर तिणी 101 नाटक केल्ले आसात. हय हय. तिणी प्रसिद्ध हार्मोनियम बी वाजयता तिणी. सो ती आवड आशिल्ली आनी पप्पा बाब बी नाटक करतालो. आनी अशें हांवें आयकलां की म्हागे आवयल बाब बी आनी पप्पाल बाब दोनी लोक एक नाटका बी काम केल्ले आसात. सो तितूच्यान आवड आशिल्ली. तिचे भितर आसा. म्हागे पप्पा बी करता राजेश वेर्णेकर. तिणी बी नाटकां घेतात. तिणी कोंकणी नाटकां खूब पाठ केल्ले आसा. आनी आमगेले थंय खेळ म्हळ्यार जशे ह्या सायडीन यक्षगाना कशी उरता तशेंच खेळ तो थंय मराठीन उरता. जरा चेंज कोंकणीन बी करता ते खेळ आनी ते नाचून बी येवचे जरा तशेंच उरता. ते खेळ करताले. म्हागे भाव बी करता. म्हागेले आवय बी नाटकां पाठ घेता. हा हा. ते तशें करून घेवन तेजी आवड लागली म्हाका. आनी म्हाका ते स्टेजींग पयलीं कोणें दिलें काय म्हळ्यार म्हागे गुरुजीन दिल्लें ल्हानपणाच्यान तर ते आसात.
ते डान्स करचे, भाशण दिवचे, फॅन्सी ड्रेस ते सगळे आशिल्ले किर्तनाचे बी. पण नाटकाचे म्हळ्यार कडवडा भितर प्रसिद्ध नाटककार बी आसा आनी तिणी लेखक बी आसात. खूब अशें कोंकणीन बी नाटक बरयलां तिणी, मराठीन बी बरयलां. उदयकांत अणवेकर म्हण घेवन. ते लाखात एक नवरो हय उदयकांत अणवेकर. म्हाका ते नाटका खंय कितें तेंगे नांव आयकल्यार जाता. हा तिणी तांदळाचेर ते बरयलां म्हण बी प्रसिद्ध आसा तेंगेले. आनी ते लाखात एक नवरो सीडी इतलें त्या वाटेन फेमस जाल्ले, मस्त लोकांना आयकलें ते. भारी विनोदी नाटक. सो तेंगेल फॅमिली बी पुराय कुटुंब, तेंगेल बायल, तेंगेल सून, पोरां सगळ्यो करतात. तर तिणी म्हाका पयलीं स्टेजाक पयले आपयले आनी हांवें पयलीं तेंगेल नाटका भितर फक्त डान्स केल्ले. ते बी एक कंसा मुखार डान्साचे अशें ते एक सीन आशिल्लो, थंय केल्ले. थंयच्यान हळू 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 ते म्हागे प्रवास सुरू जालो. तिणी पयले दिले. तेन्ना नंतर म्हाका खेळा भितर म्हागे बापायन ते केल्लेच आनी तेजे बरोबर दिपक नायक म्हण आमगेले थंय आसात. सो तिणी म्हाका प्रोत्साहन केलें, तूं अशी कर, तूं अशी केल्यार न्ही तूं गेल्यार आनी बरें दिसतलें. सुरज सावंत म्हण आसा, आतां तिणी ना, तिणी वायट जालें. पण तिणी म्हाका खूब नाटका भितर ह्या टायमार तुगेलो आवाज इतलो व्हड जावं जाय, तुगेले रागा टायमार अशें केलें. हय. आनी तेन्ना नंतर कुमुदा प्रेमानंद गडकर म्हण आसा, स्त्री पात्र आशिल्लें तेन्ना तुगेलें कशी एक्टींग उरूं जाय, तुगेलें कशें सौम्य आवाज उरूं जाय, तितून तिणी मदत केले. आनी तेजे बरोबर प्रसाद मडकेकर आनी मदन मडकेकर तिणी बी म्हाका खूब मदत केला. तेंगेले नाटका भितर हांव उरता कशें तिणी म्हळ्यार म्हाका गायड केलें, अशें तुगेलें जावं जाय बी सगळें. आनी हांच्यान नाटका प्रवास सुरू जालो. तुम्ही आता शिकतेर बी आसाचे आनी तुमगेले हो शैक्षणिक प्रवास पळयता, थंय बी तुमगेले गुण मार्क्स बरे आसाचे. तर आता हे इतलं उट्टू नाटक कीर्तन हे उट्टू कर न्हू, तूं अभ्यासाक वेळ कशी ते दोनूयान तूं ताळमेळ घालता? तर हे पयलींच्यान सेट आसा म्हागेले. ल्हानपणाच्यानच हे कीर्तन, डान्स, नाटक हितूंक म्हाका पयलींच्यान आवडत आशिल्ली आनी अभ्यास बी. तर म्हागेले आवयन म्हाका पयलींच्यान ते टायम टेबल सेट करूनच दिल्ले. इतले वेळ तुवें खेळ्ळार, इतले वेळ अभ्यास करूं जाय आनी इतले वेळ बाकीच सगळे. कारण हे सगळें इम्पॉर्टंट आसा. फक्त अभ्यास करून जावचें ना. तुगेले अदर स्किल्स जे आसा ते बी खूब तुगेले प्रभावी उरूं जाय, बरें उरूं जाय. म्हळ्यार तितूच्यान बी तुका डेव्हलपमेंटल ग्रोथ येता. सो तशी म्हाका सुरू जालें आनी हांव केन्ना ट्युशनाक गेलें ना आज पर्यंत. हांव PUCक बी ट्युशनाक गेलें ना केन्ना बी. सो ते म्हाका सेट आशिल्लें. हांव ट्युशनाक गेलें ना, पण हांव ट्युशन घेता. हय. सो म्हागेले आवयनच म्हाका शिकयलें. म्हागेले बापूय घेतालो म्हागेले अभ्यास, म्हागेलो भाव घेतालो, म्हागेली आजी घेता. ती 80+ आसा आनी ती त्या टायमार शिकयली. ती इंग्लीश मिडियमाक शिकिल्ली आसा. ती हांव केन्ना गेल्यार आजी म्हागेले अभ्यास घे म्हळ्यार ती घेता. सो अशें करून घेवन अभ्यास आनी हे आनी 10th टायमार कोरोना आशिल्लो. सो म्हाका टायम बरो मेळ्ळो अभ्यास करूसाठी. 10th म्हागेले 92.64% जाले. आनी PUC टायमारच्यान हांवें ट्युशन घेवंक स्टार्ट केल्लें. आनी तेन्ना म्हाका कीर्तन बी खूब आशिल्ली आनी हे सगळें बी करूं जाय आशिल्लें. सो म्हाका स्कुला म्हागेले कॉलेजाची PUC हांवें खंय गेला, शिवाजी कंपोजीट प्री युनिवर्सिटी. तांची टिचर्सान बी खूब मदत केले. CB राणे सर म्हणा किंवा श्रीदेवी मॅडम म्हणा प्रिंसिपल आसा, तिणी सगळ्यांनी म्हाका प्रोत्साहन केलें, तूं हे सगळें बी करूं जाय आनी अभ्यास बी करूं जाय. कारण हे बी इम्पॉर्टंट आसा, ते बी इम्पॉर्टंट आसा. आनी आतां बी हांव म्हागेली डिग्री करते आसा, थंय बी म्हाका खूब मदत करता. म्हागेली कन्नडा मॅम स्पेशली तेंचे बद्दल सांगची म्हळ्यार श्वेता मॅम आसा. तिणी तर म्हाका खूब सांगतात. रिंकल हांव म्हणटा मॅम म्हागेले हे बी आसा, नाटक आसा, मॅम फाल्यां कीर्तन आसा आनी अभ्यास आसा. अभ्यास कर तूं, काय ना, पण ते सोडनाका, ते बी करूं जाय. सो तेंगेले प्रोत्साहन तिणी इन्स्पायर खूब करता आनी ते खूब म्हत्वाचें उरता. कारण हे सगळें करता आसतना खूब अशें जावत ना, बॅलन्स अशें उरना. एक घालमेल करता कोणीक एक सपोर्ट किंवा बरो एडवायस केल्यार ते उपयोग पडटा. आता आज वरका तुमकां अनेक प्रशस्ती मेळ्ळ्याची, ती खंयची म्हणून याद आसा? हा, तर म्हाका शिक्षणा हितून जास्त मेळिल्लें आसा आनी कीर्तना भितर आमगेले हितूच्यान स्वराज्य संघाच्यान म्हाका तिणी सन्मान केल्ले. 100 अधिक कीर्तन जालें म्हण घेवन तर तिणी स्पेशल अवॉर्ड तेंगेले दिल्लो. आनी म्हागेले 25 कीर्तन जाल्ले म्हण XMLA गंगाधर भट सरान तिणी म्हाका सन्मान केल्ले आसा. आनी हांव खंय बी कीर्तनाक गेल्यार तिणी म्हाका कीर्तनकार म्हण घेवन, आमगेले गांवची कीर्तनकार म्हण घेवन हांवें कोंकणीन बी केल्ले आसा.
तर तिने म्हाका सन्मान करतात आनी म्हाका अभ्यासा हितू भितर रोटरी क्लबाच्यान घेवन सन्मान केल्ले आसा म्हाका स्कुला PUC हितूच्यान बी केल्ले आसा आनी म्हाका स्पेशल म्हळ्यार प्रतिभा पुरस्कार मेळिल्लो आसा दैवज्ञ समाजाच्यान सो हे सगळे जाते आसा. तुमगेल बाप्पाले व्यवसाय प्रोफेशन सोनार तांणी ते म्हाका दिसता न्ही घरा कडेन किंवा तांणी करत आसतना ते पळोवन तांत बी तुमकां कसं आवड आसक्ती आसता. हय हय खूब आवड आसा म्हाका भांगराचे म्हळ्यार शौक बी खूब आसा घालचे बी सगळे आनी ल्हानपणाच्यान पळयती आशिल्ली ती गोश्ट कारण कितें आशिल्लें ल्हानपणाक एक पाटी म्हाका बाजारात वयता आसतना आमकां पप्पा जे रूम उरता ते भांगरा काम करचे ते रुमां सोडटाले आनी थंय सगळे ते टूल्स उरताले न्ही गाव उरता पक्कड उरता भुतांदर म्हण घेवन करता ते कशे गोल हांगा सगळे कडेन स्क्वेअर शेप उरता आनी थंय कव अशी उरता आमी कितें करताले वली माती तितून घालताली आनी अशें करून ते प्लेटावर अशें करून दवरताले केक अशी दिसता म्हण घेवन सो ते सगळे करताले आनी ते सगळे गाव बी सगळे आमी टूल म्हण भाजीक कासो बिसो म्हण घेवन अशी यूज करताले पण नंतर कळले आनी नंतर पप्पाक कितें काम उरलें भांगराचें मणी गुंतून दिवची उरत ते नंतर कानाचे तेका सरी ओवन दिवची बी उरता पीळ घालचे बी उरता तर पप्पाक मदत करता तेजी म्हाका आवड खूब आसा ते सगळ्याची मागीर हे हाज्या बरशी ते बी एक कला शिकिल्यावर जाते ते आमगेल घराणे न्ही मागेल आजो मागेल आजाल आजो बी ते सगळो करते आसा तर ती कला उरूंकच जाय कारण आतांची जमान्या भितर न्ही टेक्नॉलॉजी येवन घेवन मशीन ऑर्नामेंट्स खूब जाते आसा आनी जे आमी हातान जे कला करतात ती खूब कमी जाते आसा आनी ती तशी टिकेन दवरची हे आमगेल काम आसा सो ते करते जनरेशनान ते थोडे शिकून घेतल्यार ते मुखार बरें जाता. तर तुम्ही कविता सुद्धा करताचे म्हण आयकल्लें कोंकणी करतावे आनी ते करच्या सूर केले खंय खंय प्रेजेंट केले तुमी. तर हांवें कविते बरेची सुरू केले म्हळ्यार PUCच्यान स्कुला टायमार कविता वाचचे बी हे आशिल्ले पण म्हाका इन्स्पिरेशन स्पेशली कविता बरोवंक तर मागीर PUC भितर CB राणी सर म्हण आसा हिंदी लेक्चरर तिणी म्हाका अशी थंय कॉम्पिटिशन्स दवरताले आनी थंय म्हाका आवड दिसली की हांवें बी करूं जाय अशी बरोवं जाय म्हणून आनी पयलें हांवें हिंदीच्यान बरोवंक स्टार्ट केल्लें कारण थंय हिंदी कॉम्पिटिशनाचेर आशिल्लें सो हांवें थंय भगवद्गीता कॉम्पिटिशन बी केल्लें आसा आनी थंयच्यान बरोवंक स्टार्ट केलें. कोंकणीचेर हांवें म्हळ्यार अशें जास्त अशें म्हळ्यार नाटक बरयलां फस्ट तो नाटक म्हागेलो ते डायरेक्ट बी केल्ले सो त्या नाटका भितरल्यान म्हाका ते कोंकणीन बरयलां आनी हे सगळे चलते आसा म्हागेल कविता स्पेशली पेट्रिऑटिझमाचे बद्दल जास्त उरता कोंकणी एक बरयल्ले आसा. आतां पळय तुमी 100 चड किर्तना प्रयोग केले म्हणून जालें ते किर्तना प्रयोग करतले ताका एक विशय कोणी तुमकां दित की तुमी तो शोधका की ते किर्तनाचो आशय जो उरता तो सांगचो तो तुमी बरोवका की कसो उरता ते सगळे म्हाका स्टार्टिंगा म्हागेल गुरुजी दिताले सुदेश मराठी सर तिणी तो काण घेवन तिणी बरयताले आनी ते दिताले सो ते पयले पाठ आशिल्ले आतां नंतर हांव म्हागेल विचार जे म्हागेल मना भितर येता कारण इतले वर्सां एक्सपिरियन्स बी जाल्लेच न्ही सो जे म्हागेल मना येता हांव ते बरयता नाजाल्यार पयलीं वयचे पयले आज कितें सांगू जाय आहे कितें टॉपीक उरता कितें वचून घेवन मरचे अशी उरना ते जे आठवयले ते गावयले ते मूर्खपण अशें समर्थ रामदास स्वामीन सांगिल्लें आसा तूं कितें दिसलें तें म्हणलें तशें जाना तुवें प्लॅन करूं जाय सगळें प्लॅन वायज चलूं जाय सो आज हांव खंयची टॉपीक घेवचें आसा तेजे पयलीं अभंग बी घेवचे पडटा आमकां तेका जुळून वचूं जाय तर आतां भावा बद्दल सांगते आसा की देवाले वयर आमी भाव दवरूं जाय विश्वास दवरूं जाय तर ती अभंग बी तसलोच उरची पडटा आनी तेजी वयर पयले आमकां पुरा एक्सप्लेनेशन दिवची उरता थोडी ल्हान कथा सांगची उरता ती अशी विनोदाची अशी बारकी उरता आनी तेन्ना नंतर पूर्व रंगा भितर व्हडली खंयची संताल अशी कथा सांगची पडटा ना देवाल अशी कितें कथा सांगची पडटा सो हे पयलीं ठरेन वयचें पडटा तर पयलीं म्हाका सरान मदत केली आतां जे म्हागेल मना भितर इतले वर्साचे एक्सपिरियन्स जे येल्ले आसा ते हांव बरेन काडटा नाजाल्यार खंय अशी म्हाका आर्टिकल्स येतात न्ही न्यूज पेपराचेर कन्नडान बी येतात मराठी पेपराचेर येता मॅगझिन्स येता तर ते सगळे पळोवन घेतिल्ले उरतात सो नंतर हांव म्हागेल भाशेन थोडे मॉडिफाय करून थोडे म्हागेल विचार घालून घेवन ते तशी करता. तुमगेल वय सान आसा हे सान वयारीची सुमार इतले हव्यास आसा तुमकां कविता बरोवचे नाटक बरोवचे किर्तन सांगचे तर आतां
ते वाडोवचे जाल्याची आनी कसले नवीन कर का म्हणून अशी मनांत येतवे कसली इच्छा आसवे. हय म्हळ्यार म्हागेले मना एकच आसा की आतां हे सगळें हांव करता आसतना हितून म्हागे समाजान खूब सपोर्ट केल्ले आसा. कारण कशें आसा हांव ल्हानपणाच्यान न्ही हे सगळें पळयते आशिल्लें. आमगेले ग्रोवर्स क्लबा भितर ते किशोरी आप्पा गडकर तिनी फावंडर आसा. सो तिनी खूब कश्टान हे वाडून येल्ले आसा. तिनी तेंगेले पुताक बी वाडयल्ले आसा पण तेणी आतां अमेरिके भितर सेटल आसा. किशोरी आप्पा गडकर हिंगेले निधन जाल्लें आसा पण तेंगेले पूत बी आसा. तिनी ग्रोवर्स क्लबाच्यान आमगेले कारवार हितू भितर सगळे स्कुलाक प्रोग्राम करताले. तांकां पट्टी पेन हे सगळे दिताले. सर ते ग्रोवर्स क्लबा हितू भितर अनेक डॉक्टर आले, कलाकार आले, इंजिनियर आले, खूब टिचर्स आले, अशे सन्मान जाताले जेणी सोसायटीसाठी समाजासाठी काम केलें आसा. तर त्या प्रोग्रामा भितर हांव एंकरींग करतालें आनी तेंगेले तिनी भाशण दिताले आनी तेंगेले अनुभव बी सांगताले. तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की तिनी कशें समाजासाठी हे कार्य केल्लें आसा तर तांकां आदर सत्कार मेळिल्लो आसा, है की न्ही, मान मेळिल्लो आसा. तशें हांवें जर केलें म्हाका बी मेळटलो, बरोबर न्ही. सो म्हागेलें तेच कार्य आसा की हांवें समाजासाठी हे कितें ना कितें तरी करूं जाय. कारण ह्या कारण हांव जेन्ना उलयतां, हांव जेन्ना कीर्तन करता, हे कितें नाटक बी करूं, अशी गाणी बी म्हणूं, तेन्ना ही समाज म्हाका प्रोत्साहन दिता. तिनी ताळी वाजयतात, तिंक बरें दिसता, तिनी सांगतात, तिनी प्रोत्साहन दिता म्हण आज हांव हांग पर्यंत येवन पाविल्लें आसा. सो हांवें समाजा म्हागे रीण आसा म्हाका समाजा वयर. सो हांवें तें पेड करूंक जाय. हांवें तशें म्हण ह्या समाजासाठी म्हाका कितें ना कितें कार्य करचें मना आसा आनी हांव तें कार्य करते आसा. हांव सेवा संघा भितर बी कार्य करते आसा, टिचर म्हण घेवन आसा, ट्युशन टिचर बी आसा. तेजे बरोबर सायड हाफ एन आवर थंय पोराक भाशण करूं शिकयता. कशें तुमी कॉन्फिडेंटली स्टेजा वयर उलोवं जाय, भिवची न्ही, सगळें आसात, कशी करूं जाय हें सगळें शिकयते आसा. सो सेवा भारती हितू भितर बी हांव काम करते आसा टिचर म्हण घेवन. सो अशें करून समाजासाठी म्हाका कितें ना कितें करूं जाय, फाटल्यान म्हागेलें नांव दवरूं जाय, कारण हें अतिशय म्हत्वाचें आसा. हे तुमगे इच्छा. आतां पळय, आतां वर इतले हुट्टू प्रवासान तूं इतले हुट्टू कल आसा, हे सादर केले ते केले, हे मस्त बिजी शेड्यूल. तातूंत अनेक अनुभव आयिल्ले उरतले. तूं एखादो बरोवची किंवा एखादो विसरच्या जायना तशें अविस्मरणीय खंयचो अनुभव उरल्यार हांगा सांग. अविस्मरणीय अनुभव म्हळ्यार आयचो अनुभव. कित्याक की म्हळ्यार हांवें अशी कल्पना केली नाशिल्ली की म्हाका अशें आपयतले आनी अशें घेतले तुमचे मुखार आनी तुमी म्हाजे मुखार उपस्थित आसा आनी तुमी म्हागेले इंटरव्यू घेता. तर हो आयचो दिवस म्हागेले विसरूं जावन जालो, अविस्मरणीय दिवस. नाही मॅरी, म्हाका बी तुका एक विंचाक हे मॅरी, आजकाल कीर्तन सांगतले नाची आयकतले नाची अशें एक थोडें वातावरण आसा. तातूंत हांव आयकल की तूं 100 चड कीर्तन केलां. तेन्ना थारायलें की हांव तुका कोंकणी हांगा हाडून एक इंटरव्यू करा म्हणून तुगेल्या ती आसा कला ती दाखोवन दिव्या लोकांक. आतां तूं संस्कार केंद्र चलयता, तर ते तुका सुचलें कशी, ताका चेडूं येता वे, तांगेलो तो प्रतिसाद कशी आसा? संस्कार केंद्र चलयचे सुचेत म्हणल्यार आमगेले थंय ग्रोवर्स क्लबाक एक वर्सा पयले थंय वृद्धाश्रम सुरू जाल्ले. सो थंय हांवें पळयल्लें की कशी चलता. थंय बरो आसा, तांकां नाच ना न्ही, एकदम हाय पोस्टाचेर आसा, इंजिनियर, डॉक्टर, सायंटिस्ट, तरी तेंगेले आवय बापूय थंय वृद्धाश्रमा येवन आसा. तेन्ना म्हाका तशें दिसलें की ह्या जगा भितर संस्कारच ना दिसता म्हण घेवन. लॅकनेस ऑफ तशे संस्कार आशिल्ल्यानच असले सगळे जाती आस दिसता. आनी तितूंक म्हागे सरान बी मदत केली, ग्रोवर्स क्लब थंय बी मदत केली आनी सेवा भारती तिणी बी हे केले. सो पोरो येता थंय. सो हांवें ते तुमकां सांगलें न्ही, पयलीं ट्युशन घेता आनी हाफ एन आवर तितूंक हांव तांकां सांगता आनी हांव तांकां दाखयता की अशी चलतेच न्ही, तुमी अशें कन्ने येवं. तुमी तुमगेल्या आवय बापान तुमकां ल्हान आसतना कशें तुमकां हें केलें, तुमी व्हड जाले नंतर तेंगेले हात केन्ना सोडूं जायना. आनी मेन संस्कार म्हळ्यार हेच उरता आमच्या जिवना भितर. संस्कार हेजे अर्थ कितें की आमचे भितर जी कला आसा ती आमी कला पूर्ण हे करूं जाय, स्कील डेव्हलप करूं जाय. आनी आमगेले आवय बापान आमकां हितून मदत केली आसा, तेंक केन्ना विसरना येवं. आमगेले गुरू बी आमी केन्ना विसरना येवं, तिणी बी आमगेले आवय बापाय सारकेच उरता. म्हाका ते पळोवन खूब अशें वायट दिसतालें की अशें बी जाता न्ही ह्या समाजा भितर. आनी हितून म्हाका एक याद येते आसा की स्वामी विवेकानंदाक एक पटी न्ही भर सभे भितर एक
श्रीमंत चेड्यान प्रश्न विचारले की ह्या जगा भितर गरिबी कित्याक आसता म्हण घेवन. तेन्ना स्वामी विवेकानंदान तांकां उत्तर दिलें की अज्ञान, इग्नोरन्स खूब आसा ह्या जगा भितर. जर आमकां ह्या समाजाच्यान अज्ञान जर काडलें न्ही तर हे समाज सुसंस्कृत जातले, हे समाज बरेकण टिकतले. आनी हे सगळे जाती आसा आनी हे जावूंकच जाय. खूब आतां पळयते आसा तुमी, खूब अशें कितें ना कितें वायट ना वायट गोश्ट न्यूजपेपराचेर येल्ले उरता, पण हे संस्काराच्यान आमी बदलूं जाय आनी हे अशें फुडें चलूं जाय अशी म्हागे मना आसा. सो हांवें तुम्ही कारवार सदाशिव गड कणसगिरी गांव म्हण आसा थंयचे. थंय कोंकणी कातरी कसले एक कार्यक्रम आहे ते चलत उरतोय, कोंकणी प्रचार जावका प्रसार जावका, कोंकणी मागशी पडच्या ना म्हणून कसले प्रयत्न चलत उरता. हा ते कोंकणी खूब चलती उरता. स्पेशली आमगेली उषा राणे मॅडम आसा न्ही, तिणी आमगेले ग्रोवर्स क्लबचे थंय हॉला भितर तेंगेले दर म्हयन्या भितर तेंगेले प्रोग्राम उरता की आमी कशी करूं जाय. आमगेल ही जी आमगेल कोंकणी ही आमगेल मातृभाषा, आमी हांगा जन्मा येयले आसात. आमी इंग्लीश उलयतात, आमी हिंदी उलयता, आमी खंय भायर वचूं, आमगेल मातृभाशेक आमी केन्ना विसरनायो, कारण हे आमगेल रुट्स आसा, आमगेल फावंडेशन आसा. सो हे सगळे कार्य चलते आसा. आनी हांव कोंकणीन बी कीर्तन करता, कारण पोराक आतां कितें जाल्लें आसा, आमगेल थंयचे पोराक मराठी पयलींच्यान आशिल्ली पण ते आतां हळू हळू वयते आसा. कोंकणी इंग्लीश नाजाल्यार हिंदी हितू भितरच कितें, आनी आतां कोंकणी म्हळ्यार बी जास्तीत जास्त इंग्लीश शब्दाची यूज जाता. सो तर तशें हांव कोंकणीन बी कीर्तन करता, कारण ती त्या भाशेन तेंकां तें पडटा न्ही आनी तेंकां आवडटा बी आनी तेंकां कळटा बी ते जी कितें कथा माध्यमांतून बी. सो हे म्हगे कार्य चलती आसा. नाही आता ते कीर्तन करका म्हळ्यार फक्त एकल्याक करचें जायना, ताका ते साथ जावका. हय, टीम वर्क तुमकां आस की साथ आसा मग. हय टीम वर्क उरता एक कीर्तन म्हळ्यार. फक्त कीर्तनकारान कीर्तन केलेंच जावचें ना, तितू हार्मोनियमकार बी जावं जाय, कारण ते सूर आनी तबला बी जावं जाय, ते सगळे वेवस्थीत चलचे पडटा. सो म्हगेले हार्मोनियमा भितर म्हगेलो भाव म्हाका पयलींच्यान साथ दितालो. जर ते केन्ना उरना तर आमगेले नंद माम म्हण आसा तिनी मदत करता. आनी तबल्याक हांव म्हगेले प्रथमेश गडकर म्हण घेवन आसा, तिनी मदत करता. सो हे टीम वर्क उरता बेसिकली. आनी हितू सगळ्या साथ आसा. आनी हांव आज कीर्तनकार जाला तर हे सगळे टीम मेळ घेवन हे कीर्तन जाल्ले, म्हळ्यार कीर्तनकार म्हण जाल्ले आसा. आता हे इतलं उठूक लागून तुमकां येता आसा चिचे कीर्तन म्हण, नाटक कविता बरोवचें तुमगे शैक्षणीक चाल आसा. हाच्या भायर आनी खंयची एक विद्या तुमी शिकता आसावे? हय, तबला शिकते आसा. हांव रिसेंटली जॉयन केल्लें आसा. हांव हार्मोनियम वाजयताच. म्हगेले आज्या खंयच्यान ती म्हाका गूण येल्ले आसा, तुमकां सांगिल्ली म्हगेले. सो म्हगेलो भाव बी वाजयता, हांव बी वाजयता. आनी हांवें हार्मोनियम दिनेश गडकर सर हेंचे खंयच्यान शिकले. फर्स्ट फावंडेशन प्रेमानंद गडकर म्हण घेवन तेंचे खंयच्यान शिकले. आनी तिणी कीर्तनकार आसा एक्चुली. सो तिणी बी म्हाका मदत केले. पयलीं म्हाका सरान सांगलें आनी नंतर कीर्तनकार म्हळ्यार एक प्रोफेशनल वायज उरूं जाय न्ही. सो तिणी म्हाका सांगलें अशें करूं जाय, तुगे स्टार्ट अशें उरूं जाय, एंडींग अशें उरूं जाय, तें सगळें सांगलें तिणी म्हाका स्वराज बी सगळें साथी दिली. म्हगेले आवय बी पेटी वाजयता, गाणी म्हणटा. सो तिणी आनी त्या नंतर दिनेश गडकर म्हण घेवन आसा संगीता भितर. सो तेंचे कडेन हांव विद्या घेतली आसा आनी आतां हांव तबला शिकते आसा. प्रथमेश गडकरा खंयच्यान जे म्हगेले कीर्तना भितर तबला वाजयता. आतां तिणी म्हगेले गुरुजी जाल्ले आसा. आतां आमगेलो एक स्वभाव उरता तो आमकां उरता समने म्हाका हो बदली करका, म्हगेले हे गूण हांवें चेंज करका म्हणून अशी मनान दिसत उरता. आतां म्हाका राग येता म्हाका दिसता ना हांव बदली करता. अशी तुगेलो खंयचो तुका गूण आसले की ना हांव बदली करका अशें दिसता म्हणून? हय, गूण म्हणल्यार तुमी म्हणिल्लो म्हाका राग येता खूब. म्हळ्यार हांव ट्युशन टिचर जाल्ल्याच्यान म्हळ्यार पोराक हे करचे अभ्यास करन म्हळ्यार तेंकां अभ्यास करूं आवड आसा. कित्याक की म्हळ्यार हांव तेंकां ते जे कितें उरता न्ही अभ्यास हांव कोंकणीन तेंकां सांगता. कित्याक की म्हळ्यार इंग्लिशान वाचले जरी तूं इंग्लीश मिडियमा स्कुला वयता तरी तुका तें कळटना अर्थ अशें पळोवंक गेल्यार. आमगे जेन्ना मातृभाशेन तेजे अर्थ कळटले ते पडटा. आनी जेन्ना एग्जाम उरता तुका ते आन्सर खबर आसा कोंकणीन, तूं इंग्लिशान नंतर कशेंय बरें. सो पण म्हाका एक बडे अशें हें जालें तेन्ना राग येता, पण हांव कंट्रोल करते आसा आनी ते बदली करते आसा. आनी म्हागेले मना आनी कितें आसता म्हणल्यार हांवें जें ज्ञान घेतिल्लें आसा आज पर्यंत हे हार्मोनियमाचेरू, संगीताचेरू, कीर्तनाचेरू हे सगळे न्ही हांवें घेतिल्लें आसा. म्हागेले मना आसा
हाय म्हाका स्टुडंट्साक बी दिवचे बरं. आणि तांकां म्हाज्या पेक्षा बेस्ट तयार करूं जाय, तेणी म्हाज्या पेक्षा चड सुंदर करूं जाय अशें म्हागेलें मनां आसा. कारण ह्या समाजाक तेंगेली खूब गरज आसा आनी हांव तें कार्य करते आसा की तेणी म्हाज्या पेक्षा सुंदर जावचें. हांवें केलें तें केलां, पण तेणी म्हाज्या किंता सुंदर करून घेवन ते बरें करून हें करचें हें म्हागेलें मनां आसा. तुमगेले विचार आयकून खुशी जाली. अशी मुखार ही बरी प्रगती जावो, तुगेले मनांतली इच्छा पूर्ण जावो, तुगे कला गुणाक बरी साथ मेळो आनी अशी एखादे कोंकणी कीर्तन बी आमकां खंय अशी स्टेजार आयकोवचें मेळो ही सदिच्छा. तर एक थोडे फोटोज आसा तुमगेले, ते हांगा स्क्रीनार दाखयतले, ते खंयच्या संदर्भार म्हणून सांगा. हे आमगेल ग्रोवर्स क्लबाक फेब्रुवारी 2 तारखे दर वर्स प्रोग्राम उरता. तर तितूक तबला वाजयते आसा न्ही तो म्हागेल भाव रितीक वेर्णेकर. अच्छा, म्हणजे तू सान असताना हा सान आसता आनी हार्मोनियम वाजयता ते हांव आसा आनी म्हागेली आवय थंय ती साडी न्हिशिल्ली ती गाणी म्हणटे आसा. आनी ते सगळे आमगे स्टुडंट तितू भितर त्या तांबडे घातिलो तो म्हागेलो काकाल चलो रोहन वेर्णेकर आनी ते स्मिता वंदना ते नंतर मदेकात आशिल्ले ते म्हागेले माधुरी वेर्णेकर. हांवें सांगिल्लें हांव 3 वर्सां कीर्तन केलें तेन्ना हार्मोनियम वाजयले ते आनी ते बाकी सगळोक आसा ते आमगेले पयलेच्यान आमगेले हितू भितर ग्रोवर्स क्लबा भितर स्टुडंट म्हण आशिल्ले. सो थंयच्यान बेसिकली ते फावंडेशन म्हणून हरकत ना हे सगळे स्टार्ट जावंक. हे रामसिती देवळा भितर हांव रामा पाठ घेतिले हे लास्ट इयराचे. पण ते अगदी खरो राम सो जाला न्हू. ते घालिले वस्त्र जावो, तो केलेलो वेशभूषा असते, अलंकार भारीचून जाला. हय ते तिने गोकुळदास म्हण घेवन आसा, तिने ते नाटक बरयल्ले, तितून म्हाका रामाचे पात्र दिल्ले आशिल्ले. सो हांव तितून राम जालें. म्हाका एक्सपिरियन्स फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसलें खरोखर सांगता हांव ते देवळाच्यान एंडिंगाक देवळाच्यान येवचें आशिल्लें तेन्ना लोक अशें पळयले तेन्ना अशें म्हाका दिसलें एक अशी म्हणूं बी हरकत ना की जेन्ना आमी नाटकां पाठ करता न्ही आमकां आपोआप दैवी कला येयल्लेशी उर दिसता अशें म्हणून तेन्ना आमी अलगच दिसता तेजूच वच. हे हांवें म्हणलें तुमकां दीपक नाईक म्हण घेवन तेणी हे नाटक केल्लें आशिल्लें. तितून भितर हांव मदेकात आसा, दुर्गा देवी जाल्ले आसा आनी महिषासुराक मर्दिनी जाल्ले आसा, तो महिषासूर जाल्लो आसा आनी हे बाकी सगळोक आसात तेणी सगळोक म्हागेले फ्रेंड्स. सो हांवें थंय तें नाटक केलें आनी ते कोंकणीन नाटक केल्लें. कोंकणीन नाटक केल्लें. कसं शिकी नाटकां नांव? हे सगळे देवीले अवतार दाखयल्ले आशिल्ले आनी तितूक महिषासूर मर्दिनी अशें हें आशिल्लें तेजें. कृष्ण की कृष्ण न्ही तो रामूच तो. तितून हांवें पोज तितूक हांवें पोज तो तसो दिल्लो आसा. हे आमगेले हांवें सांगलें न्ही गंगाधर भट सराले मारुती जयंती टायमार प्रोग्राम उरता तितूक रामाल एक डान्स अशी आशिल्लो. तर राम देवळाच्यान येता तर हे सगळे हांव ते तयार जाले. हे जे कॉस्ट्यूम घातिल्ले आसा पळय हांवें म्हागेल्या आवयन तयार केला सगळे. फक्त ते मुकुट एक मात्र हाडिल्ले आसा आनी ते कमरा पट्टेक बाकी सगळे कॉस्ट्यूम म्हागेल्या आवयन तयार केल्ले. घरा भायर वच्चे नाका. म्हागेल्या आवयच तयार करता. म्हागेल्या आवय म्हागे कीर्तनाची साडी बिडी सगळे तयार करता ते. हे हांवें उदयकांत अणवेकरान नाटक आशिल्लें आमगेले तेर म्हण जाता आमगेले मम्माय देवळा कडेन. तेजे 3 दिवसां पयलींच्यान नाटक उरता आनी तिसरे नाटक ते उदयकांत अणवेकराल उरता. तितून भितर तिणी म्हाका महिषासूर मर्दिनी ती देवी हांव जाल्लें. तर ते जरा येयल्ले कितें आशिल्लें की म्हणल्यार ते पयलीं हांव रानाक मुरली वाजयत अशी आनी तो महिषासूर भूल तसो असो आशिल्लें ते. हय सो हो तर तेजो फोटो आसा. ती साडी म्हागेल्या आवयन शिंविल्ली. आनी हे हांवें कीर्तन सांगिल्लें हे देवबागा भितर. हे कीर्तना वेळी ते हार आमी कोण घालता की तुम्ही? ना घालतात. मध्यंतरी म्हण घेवन उरता. स्टार्टिंग आयिल्ले सांगले नंतर मध्यंतरी भितर म्हळ्यार आमी 1 तासभर सांगले आमकां जरासो रेस्ट उरता म्हळ्यार बसप ना, उदक पिवन घेवचें, जरा सेट जावचें. तर त्या टायमार तिने आमकां ते कुकूम बी लायन घेवन आनी ते हार घालतात आमकां. आनी हार्मोनियम म्हाका सात नंद माम आसा आनी तबल्याक सात प्रथमेश गडकर आसा.
हे मगेल 25 कीर्तन जाल्ले तेमार ओ हे म्हाका XMLA गंगाधर भट सर आनी तेंगेली वायफ हम्म. आसा तिणी म्हाका सन्मान केले. फाटल्यान म्हगेले आवय बापूयन म्हगेलो हा, भाव आसा भाव. आनी त्या सायडीच्यान म्हगेली आजी आसा. तिका वाचचे खूब शौक आसा, खूब म्हळ्यार खूब शौक. ती म्हळ्यार त्या 80+ आसती आनी ती इंग्लीश मिडियम स्कुलां शिकिली आनी तिका इंग्लिशा जितले शौक आतां बी कन्नडा, मराठी, कोंकणी, इंग्लीश सगळे खूब. म्हाका वाचचे शौक म्हळ्यार तिचे खंयच्यान येले अशी म्हणू हरकत ना. जावं, एक कुट्ट लोकां कडच्यान बरे बरे गुण घेतल्यात तूं. हे सनातन स्वराज्य संघाच्यान म्हाका 100 अधिक कीर्तन जाल म्हण घेवन हम्म. सन्मान केल्ले. तो तितू मदेकात जे आसा तिणी सिरसीचे एडवोकेट आसा हम्म. तिणी आनी त्या संघाच्यान सन्मान केले म्हाका. थंय म्हाका तो स्पेशल अवॉर्ड दिल्लो. हे कृष्णामुर्ती कडेन कीर्तन केल्ले. अशें हांव खंय कीर्तन केल्यार तेणी म्हाका सन्मान करतातच. आनी ती सनातन स्वराज्य संघा भितर अनुषा म्हणगेन ती आसा. सो तेंगेल तिणी म्हाका स्पेशल आपयल्ले. सो थंय हांवें कीर्तन केलें तेन्ना तिणी म्हाका सन्मान केले. तुगेलो हो प्रवास पळोवन खुशी जाली आणि आमगे ल्हान ते कीर्तनकार आसा वाडत आसा तेगे कला म्हणून आयकून बी आनंद जालो. तुगेलो अशी मुखार बरे वाड तुगेली कला ही सदिच्छा व्यक्त कर न्हू. आमी आमगेले तुका धन्यवाद आणि इतले वेळ हो कार्यक्रम पळयले बद्दल आमगे वीक्षकांक बी अनेक अनेक धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्राक बी धन्यवाद दिता कारण तिणी म्हाका एक चान्स दिलो हांग येवन घेवन म्हागेली इंटरव्यू घेतले. खरें म्हाका विश्वास जाती ना अजुनी पर्यंत पण खूब उमेद दिसली. तशें म्हण विश्व कोंकणी केंद्राक धन्यवाद दिता. तशें तुमकां बी मॅम धन्यवाद दिता.